कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। उजा पालोबी दळाचे 3 कर्मचारी सेवेतल्यान निवृत्त झाले। 39 वर्सांची सेवा बजायत अजित कामत, अशोक पारीट आणि श्रीकांत गांवकर शुक्रारच्यान सेवेतल्यान निवृत्त झाले। उजा पालोबी दळाच्या जवानांनी तांच्या कामाविशीं अधिक माहिती जाणून घेवपाची गरज आसा अशें अजित कामत हाणें म्हटलें। याद जाता आनी हांव खूब उपकारी आसा आमचे आदले डायरेक्टर डॉक्टर पी.के. जॉनांचे। डॉक्टर पी.के. जॉन हांणी जर म्हाका तेन्ना जर हात दिवन वयर काडून आशिल्लो जाल्यार आजूय हांव म्हाका दिसता एक एसएफओ लेवलाक आसतलो आशिल्लो मॅक्सिमम। डॉक्टर पी.के. जॉनाचे हांव खूब उपकार मानता, कित्याक तर म्हाका सीट मेळोवन दिवपाक तांणी प्रयत्न केलो नॅशनल फायर सर्वीस कॉलेजींत, आनी ताका लागून आज हांव जो कितें आसा तो ह्या डिपार्टमेंटान म्हाका खूब नांव दिलें। ह्या डिपार्टमेंटाचो उपकार केन्नाच विसरूंक शकना, कित्याक हे डिपार्टमेंट म्हणून हांव नाजाल्यार म्हाका एक आम आदमी म्हणून कोण तरी वळखतले आशिल्ले। ह्या डिपार्टमेंटान म्हाका जितलें भरून दिलां हे फाटले 40 वर्सां तें हांव उतरांनी परगटावंक शकना। हांव सगळ्यांक तुमकां सांगूंक सोदता, ह्या डिपार्टमेंटान एक्चुअली म्हाका कांयच शिकोवना। हांगा डिपार्टमेंटांतल्या मनशांनी म्हाका कांयच शिकोवना, हें म्हाका डिपार्टमेंटान शिकयलां। परतून हांव उल्लेख करता डॉक्टर पी.के. जॉनांचो, आदले डायरेक्टर अशोक मेनन हांणी म्हाका कांय शिकोवना, पूण तांणी म्हजेर जबाबदाऱ्यो घाल्यो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिल्यो म्हाका। ही रेस्पॉन्सिबिलिटी तुजी, हें काम तुवें करपाचें, हें करपाचें, तातूंतल्यान हांव शिकूंक पावलो। हांव फक्त बेश्टो खुर्चेर बसलो ना, हांवें बुक्स ओपन केले, कोड्स ओपन केले, स्टँडर्ड्स ओपन केले, ते वाचले, ते रेफर केले। म्हाका इतलें सुद्दां सांगून दिसता की गोंयाचे जे फायर कन्सल्टंट्स आसा तांकां सुद्दां हांवें एज पर कोड ऑफ प्रॅक्टीस, एज पर द स्टँडर्ड्स, एज पर नॅशनल बिल्डिंग कोड कितें स्टॅट्युटरी रिक्वायरमेंट्स आसा, नॉर्म्स कितें आसा, हें हांवें कन्सल्टंटांक हांवें शिकयल्लें आसा। शिकयल्लें इन द सेन्स ते म्हजे म्हऱ्यान येवन बसताले, तांकां जाणा जावपाक लागून तांकां खंयची बिल्डिंग कितें वास्तू डिजायन कशी करतले जाल्यार तांकां कितें रिक्वायरमेंट आसा। सो म्हाका कोणें शिकयलें ना, त्या खातीर हांव तुमकांय सांगूंक सोदतां, तुमकां कोण शिकोवचो ना, तुमी स्वता जावन बुक्स ओपन करा आनी शिकात।